मडगावात चोरांची दहशत वाढल्या। शेनवारा मडगावा न्यू मार्केटातली 3 दुकानां फोडिल्ले प्रकरण ताजे आसतनाच आता आके हांगासर चोरांनी फार्मास आणि एक रेस्टॉरंट फोडले। चोरांनी फार्मासीचे शटर फोडला। हे सकाळ फुडें दुकान उक्ते करपाक आयिल्ल्या कडेन फार्मासीची धनी दिक्षा करमलकराच्या निदर्शनाक आयले। उपरांत तिणें पुलिशेक कळीत केले। दुसरे वटेन रेस्टॉरंटात जाल्ल्या चोरयेचो प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेरात क्लियरली कॅप्चर जालो। चोर कशा तरेन शटर फोडून रेस्टॉरंटात घुसता हे स्पष्ट ह्या फुटेजीत दिश्टी पडटा। फार्मासीत जाल्ल्या चोरयेत वखदां सोडली जाल्यार चोरांच्या हातीक हेर कांयच म्हाल लागूंक ना आनी चोरांची मेहनत फुकट गेली। कारण की फार्मासीत व्हडलीशी रोख रक्कमूच नाशिल्ल्याचे दुकान धनी दिक्षा करमळकरान सांगले। मडगावात चोरांची दहशत आणि लाचारी आता फार्मासींनी चोरी करपा मेरेन पावल्या। मडगावां फाटोफाट जावपी चोरयेच्यो घडणुको पळयत जाल्यार मडगावांत चोर बिनदास्त वावुरता हेवूय तितलेच खरें। कामाक येतानी सदा भशेन आयले आनी लॉक काडपाक गेले जाल्यार पळयता जाल्यार लॉक तुटून पडले। मागीर आमी सायडींतले खंय चालले तो म्हणलो आपले आपणे पळोवना। मागीर स्टाफ आयलो मागीर आनी आतां पुलिसाक आमी सांगला म्हळ्यार पुलीस अजून येवना। कितली शटरां अशी फोडली तुमची? 3 शटराचे शॉप आमचे एक्चुअली, सो तातूंतली 2 शटरां फोडल्या। आता आमी अजून ओपन करून पुलिसाची वाट पळयता। पण ह्या सिटी भितर हे जाले आख्या भितर सारखे सारखे मेन रोडार जाले म्हळ्यार आतां पळयात कितले चोर भोंवतात। कितें कॅश बी कितें आशिल्ले तुमचे? कॅश चड आसपाना भितर, ते चिल्लर थोडे आसता, कॅश आसपाना। गौरांग प्रभू मळकर्णेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।